वाद आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे संबंदान. आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचें चरित्र जर बारीकसाणेन वाचलें, ताजो अभ्यास केलो आनी त्या काळांतलो गोंयचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार कितें मेळटा हें पयलीं समजून घेवंक जाय. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर कसलेय आरोप करच्या आदीं तो मनीस कसो आशिल्लो, ताणें केलें कितें, कितलें बरें केलें, कितलें वायट केलें, वायट आसल्यार वायटूय सांगूंक जाय, सत्य तें सत्य, इतिहासांतल्यान सत्य सोदून काडूंक जाय आनी तें मांडूंक जाय. म्हणजे ताजें चरित्र जर पळयत जाल्यार कळटा कितें सत्य आनी कितें सत्य न्हय तें. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयांत आयलो 1542 वर्सा. तो एक सादो पाद्री म्हणून येवंक ना. तो सोसायटी ऑफ जिजस हे तांचे ऑर्डरीचो म्हणजे पंथाचो संस्थापकां मदलो एक. पोपाचे आनी पुर्तुगालच्या राजाची परवानगी घेवन तांचो दूत म्हणून तो ह्या वाठारांत आयलो. आनी तो फक्त गोंयचे पुरतें काम करूंक आयलो ना. गोंय धरून फुडें पूर्वेक पूर्व जपान आनी चीन मेरेन वावर करपाचो अधिकार ताका दिल्लो. आतां 1542 सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयांत पावलो. मागीर तो आपल्यालो वावर करीत चडसो भोंवडेरच उरलो, तारवानीच उरलो. 1552 वर्सा तो भायर पडलो. खंय भायर पडलो? चीना लागीं साशान म्हणटा त्या जुंव्याचेर. 10 वर्सां मदीं गेलीं. ह्या 10 वर्सांच्या काळांत सेंट झेवियरान कितें केलें हें पळोवचे पयलीं ताचेर आरोप करप हें शाणेपणाचें जायना. ह्या 10 वर्सांच्या काळांत सेंट झेवियर गोंयांत अवघे 6-6.5 म्हयनेच उरलो. बाकीचो सगळो वेळ तो आयदर भोंवडेर वा चीन, जपान, इंडोनेशिया ह्या देशांनी प्रचार करीत उरलो. आयलो तेन्ना सुरवातीक 4 म्हयने तो रावलो गोंयांत. हॉस्पिटलांत रावलो आनी थंय जे दुयेंत आशिल्ले, वायटकार आशिल्ले तांची सेवा केली. मागीर तो भायर सरलो. दक्षिणेक गेलो, मलबार, कोचीन, सिलोन मेरेन गेलो. परत गोंयांत आयलो. 1 म्हयनोभर रावलो, परत भायर सरलो. परत भायर सरलो, बद्द जपाना मेरेन गेलो धर्मप्रसार करपाक, कार्य धर्म प्रसाराचें. थंय कितली कांय वर्सां काडलीं आनी परत एक फावटी गोंयांत आयलो, म्हयनोभर रावलो, परत भायर सरलो, चीना गेलो. आनी थंयच चीना लागसार मागीर ताचें मरण जालें. म्हणजे ह्या 10 वर्सांच्या काळांत तो गोंयांत अवघे 6.5 म्हयने सुमार उरलो. आतां ह्या 6.5 म्हयन्याच्या काळांत ताणें लोकांचो छळ केलो, ताणें नरसंहार केलो. हो म्हजें उतर न्हय, हें ह्या वादांत पडिल्ल्याचें उतर. नरसंहार केलो आनीक ताणें कितें वायट केलें अशे आरोप जातात. हें करपाकय जाल्यार वेळ लागता न्ही. जो मनीस जपानाक वता, येता, म्हयनोभर गोंयांत रावता, परत वता, चीनाक वता आनी असो तो सुरवातीक आयिल्लो तो 1 फावटी आनी मागीर 3 फावटी 4 फावटी गोंयांत पावला. म्हणटकच हे असले आरोप करतना ह्या गजालींचो विचार करूंक जाय. जो फकत 15 दीस, 20 दीस किंवा म्हयनोभर येवन रावता तो कितलोसो छळ करतलो आनी कितले नरसंहार करतलो. खरें म्हणत जाल्यार धर्मांतराच्या काळांत नरसंहार म्हणटा तो जालोच ना आनी जावंकय शकना. कित्याक मनशाक मारून उडयलें जाल्यार ताका धर्म कसो दितले. हेतू धर्म दिवपाचो न्ही. म्हणटा तो हेतू मनशाक मारलो जाल्यार कसो साध्य जातलो. इन्क्विजिशनान शिक्षा दिवन कितलेशा लोकांक लासून मारल्यात, ती गजाल वेगळी आनी ती सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागना. आतां इतिहासीक सत्य कितें
इतिहासीक सत्य म्हणटा तें अशीं, सेंट फ्रांसीस झेवियर धर्मांतर करपाचे बाबतींत खर इत्सा बाळगितालो, दीस रात ते खातीर वावुरतालो आनीक तारवांनी पयस पयस भोंवडेर वतालो. गोंयच्यान जपान, गोंयच्यान चीन, गोंयच्यान इंडोनेशिया, गोंयच्यान मलाक्का असो तो भोंवत आसतालो. हें इतिहासीक सत्य, कारण तें ताचें मिशन आशिल्लें. दुसरें सत्य अशें की 1545 वर्सा ताणें पुर्तुगालचो राजा दॉन जुआंव तिसरो हाका पत्र बरयलें आनी त्या पत्रांत मागणी केली की गोंयांतली धर्मीक परिस्थिती वायट आसा आनी ती जाग्यार घालपाक इन्क्विजिशनाची स्थापना करची. ताणें 2 समाजांचो उल्लेख केलो, ज्यू आनी मुसलमान. हिंदूचो उल्लेख केलो ना आनी नेटिव्हूय म्हळें ना, कारण त्या काळांत एक दिसून येता की ते खंयच हिंदू हें उतर वापरनात, नेटिव्हस म्हणटात, म्हणजे थळावे. पूण तेंय उतर फ्रांसीस झेवियराच्या ह्या पत्रांत ना. घडये त्या काळांत हिंदू निकतेच क्रिस्तांव जाल्ले थोडे हिंदू आनी ते ह्या ब्रॅकेटांत येनाशिल्ले. पूण हें पत्र धाडलें ही गजाल खरी, कारण ताजो पत्र वेव्हार सगळो छापिल्लो आसा आनी तें पत्र तातूंत मेळटा. मागीर इन्क्विजिशन गोंयांत स्थापन जालें हेंय इतिहासीक सत्य आनी त्या इन्क्विजिशनान खुबश्यो वायट गजाली केल्यो हें आमी जाणात. पूण हें इन्क्विजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियरान हाडलें वा ताजे मागणेक लागून तें जालें हें सत्य न्हय.